ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ. ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಜನ್ಮದಾತಾ ಗುರು ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಹರಿ ಅನ್ನದಾತಾ ಗುರು ಮಾನದಾತಾ. ಹರಿ ಜನ್ಮದಾತಾ ಗುರು ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಹರಿ ಅನ್ನದಾತಾ ಗುರು ಮಾನದಾತಾ. ಹರಿ ಶಕ್ತಿದಾತಾ ಗುರು ಮುಕ್ತಿದಾತಾ. ಹರಿ ಶಕ್ತಿದಾತಾ ಗುರು ಮುಕ್ತಿದಾತಾ. ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. 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 गुरु तोರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ. ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ.
ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु. श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु. शरणागत जन कल्पतरु. शरणागत जन कल्पतरु. व्यास रघुपतिले चरण आराधक. दासवरेण्या परम साधक. व्यास रघुपतिले चरण आराधक. दासवरेण्या परम साधक. काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक. काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक. शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक. श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु. श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु. दांत महांत चिंतामणि कृपा करू. दांत महांत चिंतामणि कृपा करू. शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु. शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु. अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले. अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले.
अन्तर्यामि श्रीहरिकवन्दन श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु 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 जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल
सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुल चरण धरा संयमींद्र गुरुल चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरी 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुल चरण धरा संयमींद्र गुरुल 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 संयमींद्र गुरुल चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुल चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव
वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया
वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి వేద విశారదు శాంతదయానిధి వేద విశారదు లోక కళ్యాణ కారణ శ్రీ హరి గురు వేద ప్రియా వేద వ్యాస ప్రియా నాద ప్రియా జగన్నాథ ప్రియా वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि
प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदव्यासप्रिया वेदव्यासप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार
भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिशांक घेऊन चारी संग शिशांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी
संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द परब्रह्म पादरायणु शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्यात्म श्री हरी 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 वेदव्यास हरी वेदव्यास हरी 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 सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी
गंगा तीरारे बसला, गंगा तीरारे बसला श्री हरी, गंगा तीरारे बसला श्री हरी, गंगा तीरारे बसला, गंगा तीरारे बसला वेद व्यास, गंगा तीरारे बसला वेद व्यास हरी, गंगा तीरारे बसला। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये, वासिष्ठाय नमो नमः। वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय। भवानी अम्बे माता, भवानी अम्बे आ समचरण सरोजम् सान्द्रनीलाम्बुदाभम् जगन्निहितपाणिम् मण्डनम् तरुण तुलसी माला कंधरम कंजनेत्रम सदय धवळहासं विठ्ठलम् चिन्तयामि विठ्ठलं चिन्तयामि।
ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ಭೂಮಿಯ ವೈಕುಂಠವಾಗಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಭೂಮಿಯ ವೈಕುಂಠವಾಗಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಧರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಧರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕುಕ್ಷಿಯುಳಿರೇಳು ಲೋಕ ಧರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಷಿಯುಳಿರೇಳು ಲೋಕ ಧರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಧಾವಿಸಿ
काशी आराध्य देवो सुधीन्द्र स्वामिने अर्चित देवो काशी मठाचा आराध्य देवो काशी मठाचा आराध्य देवो सुधीन्द्र स्वामिने अर्चित देवो संयमीन्द्र स्वामिने अर्चित देवो काशी मठाचा आराध्य देवो परमार्थ पूजा विधान परमात्मा लागे आत्मनिवेदन काशी मठाचा आराध्य देवो सुधीन्द्र स्वामिने अर्चित देवो काशी मठाचा आराध्य देवो संकल्प शक्ति भक्ति विश्वास संकल्प शक्ति भक्ति विश्वास देवो दयामय एको आश्वास संकल्प शक्ति भक्ति विश्वास देवो दयामय एको आश्वास शरण आया करगुमति रंग उदर पितर गत झल्ले अद्भुत काशी मठाचा आराध्य देवो संयमीन्द्र स्वामिने अर्चित देवो काशी मठाचा
ದಯಾ ಮಾಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ದಯಾ ಮಾಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ ವದನ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಯವದನ ನಿನ್ನ ಚರಣ ನಂಬಿದೆನು ಜೀವ
ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿಹೀನ ನಾನು ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರುತೆ ನೀನು ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಮಾನರಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಮಾನರಂತೆ ದೇವಾ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನು ಮನವರತ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನು ಅನವರತ ಅನವರತ ಅನವರತ
ರಂಗನ ನಂಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದಂಭವ ನೀ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ ರಂಗನ ನಂಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಂಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರಂಗನ ನಂಬಿದ ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬಿದ ದೇವರ ನಂಬಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ದೃಢಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ ದೃಢಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ ದೃಢಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ ಭಕ್ತರ ಬಿಡಾತನು ಅತಿ ಕರುಣೆ ಬಿಡಾತನು ಅತಿ ಕರುಣೆ ಬಿಡಾತನು ಅತಿ ಕರುಣೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬುವ
पद्मनाभ नारायण 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 पद्मनाभ नारायण
मनवे ಈ ಶರೀರದ मनवे शरीರದ भाति मनवे वासुदेवನ
हे कलियुगांतू देवाल नामस्मरण केलेलं तेन्ना मेळचे तितले पुण्य देवाल नामस्मरण आम्ही खुद्द करचे तशीची नामस्मरण आम्ही ऐकूचे हे दोन्ही केल्यार आमकां ह्या कलियुगांतू देवाल एक आशीर्वाद मेळटा काही तशीच एक मोक्ष प्राप्ती समेत आमकां साध्य जाता काही म्हळ्यार एक आमगेले मलगड्यान सांगेल एक उत्तर आसा आयची ह्या दिसानो चातुर्मासाच्या पर्वकालांत कुमारी दीप्ती प्रभू उप्पिनंगडी आनी सुमार 1 गंटे वेळार देवाल नामसंकीर्तन आज हांगा राजांगणांत केलेलें आसा इतले वेळो भारी चंदायरी कार्यक्रम चललेलो आसा आनी कलाविदान पुरो जनांना भारी चंद करून सहकार करून भारी चंद करून देवाल नामस्मरण केल्लें आसा आतां हांगा वेदिकेर आशिल्ले जाल्यार कलाविदांक एक सान गौरव आमी देवस्थानाचे चातुर्मास कमिटी तर्फे करून करचेर आसांची आतां हांगा आशिल्ले जाल्यार सर्व आर्टिस्टांक श्री प्रकाश पैडेली हांणी हरिद्वाराचे काशीमठ संस्थानाचे एक मॅनेजमेंट कमिटीन कार्यकारिणी समितीन तशें आनी हांकां वेदिकेर आपयता आसा आनी सर्व आर्टिस्टांकय एक गौरव समर्पण करता म्हूण निमून घेता आसा तांकां तशीचें एक प्रोत्साह समेत देवस्थाना तर्फेन सुरेखाईचे गायनांत सहकार्य दिलेले दिसले कुमारी दीप्ती प्रभू उप्पिनंगडी तशी हार्मोनियमांतू सहकार दिलेले दिसले वरुण मल्ल्या कासरगोड तबलांत साथ दिलेले दिसले श्री के श्रीकांत नायक आणि हांगेल शिष्य दिलेले दिसले अमृत नायक आणि ताळांतू सहकार दिलेले दिसले गणपती नायक धन्यवाद मॅम तुम्ही सगळ्यांनी हांगा राजांगणांत येवन हे कार्यक्रम वीक्षण केलेले आसा तशीच सुमार जनांना लाईव्हा मुखांतर हांगाचे राजांगणांचे असेल कार्यक्रम तशीच स्वामी आयज दिसा कार्यक्रम कसं आसा पुरा वीक्षण केलेले आसा तुमकां सगळ्यांक वीर व्यंकटेशाला आशीर्वाद मागतायची आयची कार्यक्रम आमी भैरवी मुखांतर मुक्ताय करता संजी सर्वांक नमस्कार म्हाका जी ह्या भजन करूंक अवकाश दिलो तसल्या चातुर्मासेच्या कमिटींचे सर्व सदस्यांक मस्त धन्यवाद सांगता आसा तशीच म्हाका साथ दिलो तसल्या हार्मोनियमांतू वरुण अण्णा तबलांत श्रीकांत मामानी अमृत अण्णा ताळांतू गणपती अण्णा हांकां मस्त थँक्यू म्हणटा आसा तशीच मेगल भजन इतली वेळ तुम्ही ऐकत आसा ती तुमकांय मस्त थँक्यू आता ह्या प्रोग्रामाचे लास्ट सॉन्ग भैरवीन तो हांव ह्या प्रोग्राम एंड करता आसा ah
मृत्युर्मा अमृतंगमया ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे वेङ्कटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेङ्कटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದದ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಅವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ सुधींद्र माळेरे पूरजन बसवच्या व्यवस्थास चंद जावन आईल तशेची तंतांनी तांगेल प्लेस घेवन फळार घेवन हांगा बैसून ह्या कार्यक्रमात भागवहिसून देवाले स्वामीला आशीर्वाद घेवन वचुका म्हणून विनंती करता तशीच संजेरी शिरसीचे विनायक हेगडे हांगेला एक सुंदर जावन आशिल्लो संगीत कार्यक्रम जावचे आसा आमी हे कार्यक्रम समाज बांधवाल खातीर हांगा व्यवस्थीत जावन हे केलेलो आसा ಕೆಲಪಟ್ಟಿ ಆಮಕ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟಿ ದಿಸ್ತಾ ಈತ ಮಾಡರಿ ಚಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ येताची ವೇದಿಕೆರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ दिवचाक जन मस्त उणे असतना हे कार्यक्रम कोरकाकी नक्का म्हणले बट एक विषय म्हणरी गंभीर जावन चिंतन करचे विषय तुम्ही मस्त जनांना आईचे एक सभ्य मस्त होड आसा इतले सभ्य असल्यारी आईला एक गौरव तांकां संगीत कलाकारांक गौरव दिला म्हणके जाता 25 तारीख ते आमी कार्यक्रम घाल घेतिलो आसा 25 तारीख ते कार्यक्रम जन जावन जाल्यारी अक्टोबर 7 तारीख नंतर चांग चांग आर्टिस्ट आपण कार्यक्रम करचे अभिप्राय आसा ना म्हणजे जाल्यार एक पटी आलोचना करत असेल परिस्थिती आमी देताची तशीच फायदो करून महाभारत पारायण प्रारंभ जाता 18 अध्यायाचे महाभारत पारायण आमगेले योगेश भट पारायण करता संजेरी हरिप्रसाद शर्मा पयर तुम्ही पळयला वराहमूला पारायणाचे संजेरी एक चंद जावन आशिल्ले एक प्रवचन केल्लें आसा हरिप्रसाद शर्मा उडपाचे तांणीची फायदो करून प्रवचन करताची 6 घंटे करून 7 घंटे प्रवचन कार्यक्रम जाता असता 7 घंटे करून 9 घंटे संगीत कार्यक्रम भरतनाट्य विशेष जावन बॉम्बे आट
म्हणल्यार आमगेले एक मंगळूर समाजाचे एक पळोवच्याक आमी अवकाश कोण दिला तुम्ही सहकार दिनातला रे आमी फैल जाताची आमी फैल जावच्याक तुम्ही सोणाची म्हणून आमगेले मनात आसता. आता सभा कार्यक्रम ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता. आजी मृतिका विसर्जन जावन सीमोल्लंघन करून स्वामी अपास देवाला भेट घेऊन आता येईल असायची आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता. प्रत्येकाला आसीन जावका सभा कार्यक्रम जाल्या नंतराचे तुम्ही हॉल सोडवचे का सभा कार्यक्रम जाताना हांव सर्व समाज मला विनंती करता स्वामीने वेदिके रस्ते दोळटे कोणे उठान वच्चानाच्या खुर्ची मडचूच्यानाच्या एक सभेक अगौरव करचे तसले कसले कार्यक्रम करणं तसे तुम्ही आडಳಿತ मंडळी उठो तशीच आमगेल्या चातुर्मास समिती उठो सहकार देऊ का म्हणून हांव तुमगेल्या पुरजनाला विनंती करतो. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ विनंती करता. गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिಯ ಆಪ್ತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणी
करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू. महाराज की श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान जय जय गुरु महाराज की वीर वेंकटेशा गोविंदा श्रीनिवास मंगलाप्रवास गोविंद राम राम गोविंदान गोविंदो. पुराजनांना बैसुका आता सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता वैदिक प्रार्थनेमूलक पुराजनांना प्रार्थना जाताना सर्वजण नोटान रबुका. हरिः ओम. भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरयजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुमादस्तनोभिर्यशेम देवहि तय्यदायुः. ॐ मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. पेडे विष्णुदेव वीर वेंकटेश नमस्कार. संस्थान आचार्य दर्शन नमस्कार करो. परम पूज्य सद्गुरु श्रीमद सुधीर स्वामी प्रधान काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र स्वामीला चरणात वंदन करून आज या सभा कार्यक्रमातून स्वागत करूक म्हणटा. आज 2 महिने जाले पुरप्रवेश जावन आज करेक्ट 60 दीस चंद जावन जाल्ले कार्यक्रम नवंबर तुझी डिसेंबर 21 तारीख आम्ही स्वामी लागी कुंदापूर मुक्कामांत वचून चातुर्मास मंगळूराच्या स्वाम्याने अनुग्रह केलेले मस्त चंद जावन विजय खंयचे कार्यक्रम जावका म्हळ्याले स्वामीला आशीर्वाद घेवन त्या कार्यक्रमाचे आमी बरोवन घेवन आज ते मस्त कार्यक्रम जाल्लो आसा. कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ सांगचे जाल्यार प्रारंभ करून 14 तारखेक
ಆಮೇಲೆ ಸುಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಜಲ 16, 17, 18 ಆಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾचे कार्यक्रम चातुर्मास प्रारंभ झाला. तशीची 14 तारखेका लक्ष प्रदक्षिणे स्वाम्यान सांगितलं पुढल्या वर्षी तुम्ही लक्ष प्रदक्षिणे केलेलं असता. यापाठी सर्व समाज मानव लक्ष प्रदक्षिणे कोरका ते स्तोत्र सांगून कोरका स्तोत्र ऐकता करका आम्हाला कसं जीवनात तू वाईट असला रे वाईट केलेलं असलं ते निवारण दत्त म्हणून आईच्या दिसाक 5,64,490 ಲಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ झालेलं असं. साधारण 1,800 जण लक्ष प्रदक्षिणे झालेलं असं. डेली घालता असायची स्वाम्यान केन्ना सांगू असं प्रारंभ शिवरात्र म्हणून स्टार्टिंग आली मस्त जणांना गेलेला असल कोविड जाता असं खंडित आणि वरला 2 महिन्यात या संख्ये 10 ಲಕ್ಷ क्रॉस जाता म्हणलेला एक विश्वास म्हाका असं. तशीची रामायण पारायण प्रारंभ झाला. संजेर केन्ना 1 गंटे रामायणाचे सत्र रामायण प्रवचन जाता आशिल्लें. ते मात्र न्ही सुंदरकांड हवन चंद्रितीन जाल्लें आसा. सुंदरकांड हवन जाल्या नंतर हाचे रामपट्टाभिषेक विजृंभणेर जाल्लो आसा. ते जाले कुडले हरिवंश पारायण जाता आसतनाची दशमस्कंद हवन ताचे ಬಗ್ಗೆ जाल्लें आसा. दशमस्कंद हवन जाल्या नंतर रुक्मिणी सत्यभामा कल्याण सभे चंद जावन जाल्लेलो आसा. भारी विजृंभणेर जाल्लो आसा. पावस चढतरी जन हे सगळे सभांगण फुल जावन आशिल्ले म्हणून सांगू का म्हाका भारी संतोष जाता. ते जाल्या नंतर गायत्री जप आमगेले गायत्री जप 24 ಲಕ್ಷ जप जावका तांचे 10% जावका म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें. आमगेले 75 जण यंगस्टर्स संचेडू मालगडे पुरो ಒಟ್ಟು जावन 4,09,523 गायत्री जप तांणी केलेलो आसा. ते मात्र न्ही कोण तांणी पुरा गायत्री हवनांतू बैसून आवडीन भाग्य म्हणून तांगेलें जीवन तणकून गेलेलो आसा. हे पुरा स्वाम्याला मार्गदर्शन जाल्लें. तशीच गायत्री हवन जाल्लं नंतर शेवटी दिवस 108 नारळाचे गणहोमय कार्यक्रम जाल्लो आसा. गणहोम कार्यक्रम भारी जावन जाल्लो आसा. ते मात्र न्ही वराह मूल एक 5 दीस तिकून वराह मूल पारायण जाल्लेलो आसा. वराह मूल पारायण जाता आसतना प्रार्थना टायमार स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें असं म्हळ्यार पुरा पारायणाक एक हवन आसा. वराह मूल पारायणांतू ते एक गिरणी व्रत म्हणून आज एक जाल्लेलो आसा. तिरुमलांतू फर्स्ट टाइम जाल्लेलो हंगा आमगेले मंगळूरांतू हंगा आचरण करता आमकां भाग्य मेळ्ळेलें भारी संतोष करता. मदें तूं तारीखेक सामूहिक कार्यक्रम फर्स्ट टाइम म्हणून सांगू इश्ट पायी कार्यक्रम जाता आसा. आनी मस्त आमकां कार्यक्रम जालो आसा. पायीच्या दिसांतू प्रवचन आहे. हे पुरा समाज बांधवाला काहीतरी करचे. समाज बांधवाच्या मनात दवून घेवका एक चांग धार्मिक संस्कृती संस्काराचे विषय ऐकूच्या का तुम्ही पुरा ऑनलायनार पळोवच्यानच हांगा येवन पयसून पळोवका आनी आमगेलें एक जीवन एक धन्य कोण घेवका म्हणून हांवें म्हगेल्या अपेक्षा खंडीत तुमी येताची हे पुरा ऐकूच्या का तुमकां इश्ट आसा आमगेलें जीवन धन्य जाता म्हणून सांगूक म्हाका बरें संतोश जाता. तशी जी आता महालय प्रारंभ जाल्लो बालभोजन कार्यक्रम आसा 25 तारखेक. खाली मात्र न्ही मुखार सोन हांगा स्वाम्यान सांगिल्लें आसा आमगेले एक स्पोर्ट्साक कसले एक तुमी कार्यक्रम म्हणाल तर कबड्डी स्पोर्ट्स केल्लो आसा. कॅरम चेस तशीच चेडवांक विविध स्पर्धे आतां पयलीं कृष्णवेश स्पर्धे जाल्लो आसा. साधारण एक 200 जण चेडवान भाग घेतिल्ले. मस्त एक सेकंड 10 घंटे स्टार्ट जाल्यार 2 घंटे एक कार्यक्रम जाल्लो आसा.
तशीच मुखारसोनी रंगोली स्पर्धे, मस्त नमने स्पर्धे, भगवद्गीता कंठस्पाठ स्पर्धे, भजना स्पर्धे हे पुरा जावचें आसा. हे पुरा कार्यक्रमांत आमगेले समाज बांधवान भाग घेवका. तशीच लक्ष्मीनारायण हृदय हवन, लक्ष्मीनारायण पारायण अशी मागीर मस्त नमने कार्यक्रम विजृंभणेर जावचें आसा. त्या मात्र न्ही ऑक्टोबर 15 दिग्विजय कार्यक्रम आमी हांगा स्वाम्याले आशीर्वाद घेवन आमी आयोजन केलेलो आसा. एक पुरा कार्यक्रम नोव्हेंबर 1 वीक ते जावचे पुरा कार्यक्रमांत तुमी येवका. आज हे सभा कार्यक्रमाक काल अनंत चतुर्दशी जावन आज मामाय तेळान तोचून मृतिका विसर्जन जावन मामाय देवाल भेट जावन आमी सीमोल्लंघन करून स्वाम्यांक घेवन देवाल भेट घेवन आज सभा कार्यक्रम आयिल्लो आसाची. आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच सगळे चातुर्मास समिती तर्फेन आनी हांगा मेळ्ळेले सर्व समाज बांधवां तर्फेन हांव स्वाम्याक हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. अशी तुमकां हांव स्वागत करून मागेले 2 स्वागत भाशण रबयता. पूजा योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति चातुर्मास कमिटी SPT बेंगलूर कोच्चिन तिरुमला देवस्थान 18 तिरुमला देवस्थान मणक्की तिरुमला वेंकटरमण देवस्थान बेंगलूर अनंतेश्वर देवस्थान मंजेश्वर तिरुमला तथा लक्ष्मी नरसिंह टेंपल उल्लाल मालस्थान आर्य टेंपल कोंचली श्री महामाया टेंपल मंगलूर अर्थमार्ग डेली कोटा श्री काशीमठ आणि सदस्यांना कोणांग असले येऊन मालार्पण करतो विनंती करतो. प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया
प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ नाद प्रिया ಶ್ರೀಮಠ ಬಂಟ್ವಾಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಯಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚಾಡಿ కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి వేద విశారదు శాంతదయానిధి వేద ವಿಠೋಬ ಟೆಂಪಲ್ ಲೋಕ ಮಂಗಳೂರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಕಿ. ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಿಯ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। माध्वार्णव ज्ञान निधि प्रकाशम सदा मंदहासरूपम यतीशम श्री सुकृतीन्द्र हस्तस्रोतजातं श्री सुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन नमन गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्र संयुतं आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। प्रथम जाऊन आमगेलो ग्रामदेव वीर वेंकटेश तशींची संस्थानाचे आराध्य आमगेलो धनुष्मान मुख्य प्रधान तशींची आमगेले संस्थानाचे विजयन स्वामी आमगेले स्वामी पर्यंत सर्व यतिवर्यज्ञाने वृंदावनाक वंदन करून हांगा विराजमान जावन आशिल्ले परम पूज्य श्री संयमीन स्वाम्याक नमस्कार करून एक दोन उतर सांगचे खातीर राबलो। अहो भाग्यम विशेष जावन आमगेले मंगळूर पेंटीक स्वाम्यांनी विशेष अनुग्रह केलेले हे आमगेलें भाग्य।
आज शुभकृत संवत्सराचे चातुर्मासाचे खंयची व्रतस्थ जालेले स्वाम्यांनी ती मृत्तिका विसर्जन इत्यादी करून सीमोल्लंघन जावन आम सर्वांक आशीर्वचन दिवचे तसले पर्वकालाचेरी अभ्यासाचे म्हाका भारी संतोष एक मंगळूर आमी तरी स्वाम्याक चातुर्मास जालो मंगळूर म्हणटना आमी केन्नाय सांगताची कसं म्हळ्यार हो सगळोची साऊथ केनरा प्रदेश म्हणाल्याची मंगळूर म्हणून सांगून घेताच जाल्यार आज 3 शतमान आमाक गेल्यार हे जाग्यार देवळा देवच्याक मूल कारण आमगेन घरणी आचार्य मठा जाग्यारेची वेंकटरमण येसूचे ही परिसर पुराय तो देवळाचेरी आमगेल मलगड्यांनी आंगी देव जावका आमगे संस्थानाचे यतिवरेण्यान आमगे लागच्या असं म्हणाले खंयची तांगेल मनालेतली की गोतना अंतू तो जाल्ले ते हांगा आज दिने दिने वृद्धी जावन स्वाम्याक चातुर्मास जाले तशीच हे वर्स जाल्यार शुभकृत संवत्सर निरंतर हे 2-3 वर्सांत कोरोना इत्यादी येवन महाबाधक जाल्ले वेळाचेर ते सर्व सोड हे शुभकृत म्हळ्यार शांग जावचे खातीर म्हळ्यार बरेची हांगा विविध यज्ञ याग इत्यादी जाल्या बरी जावन हो मंगळूर चातुर्मासो भारी चंदायरी संपन्न जालो म्हणच्याक मस्त संतोष जाता मंगळूरा भितर काशी मठ संस्थानाचे 2 शाखा मठ पिंगडकंचे गांवांक त्यान बाकी मेळ्ळी एक सुरत कला तशीच एक पंचाळ हे दोन्ही ब्रँच मठ असूचे मंगळूरा मुंबई नगरा भितर आसच्या पुरो आनीक असो दहीसर काशी मठ ठाणांत मुंबई भितर वाल्केश्वर मठ ठाणा डिस्ट्रिक्ट विंगड अशी असल एक व्हड भाग्यवत्तर जावन आशिल्लें तसो आमगेले एक प्रदेशांत चातुर्मास संपन्न जाला मस्त लोकांनी इत्यादिकांत भितर भाग जाला चातुर्मासाचा विशेष काण मात्र नाही जेवण काण मस्त जाला तपस म्हळें मात्र वर्गान अशा बरो तशीच वटू लोकांनी त्यांनी गायत्री उपासन केलेले ते अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून घेता आमगेले ब्राह्मण्य मस्त उणी जाला तसले की ब्राह्मणी रागोका म्हणून जाल्यार आम्ही गायत्री मंत्र जप केल्यार मात्र साध्य 2,40,000 मिकून गायत्री जप आमगेले चरडू आणि पूर्वजांना मेळ केला म्हणाले अत्यंत श्रेष्ठदायक तितले पावना मंगळूर नगर व्हड असल घर घरा भितर गायत्री म्हणून का घर घरा भितर तपश्चर्या तसल्यार मात्र आमगेल समाजान 2,40,000 मिकून गायत्री जप आमगेले चरडू आणि पूर्वजांना मेळ केला म्हणाले अत्यंत श्रेष्ठदायक तितले पावना मंगळूर नगर व्हड असल घर घरा भितर गायत्री म्हणून का घर घरा भितर तपश्चर्या जावका तस जाल्यार मात्र आमगेल समाजान आदर्श समाज जावच्या साध्य वेदव्यासान गांवां भितर पावला म्हणून जाल्यार त्या गांवंत लोकांक तो एक विशेष जावन आशिल्लो मोग दिता भक्ती दिता श्रद्धा दिता आणि त्या गांवां भितर केन्नाय एक अभिवृद्धीक पूरक जाल्लें वातावरण निर्माण करून दिवचें आमगेल संस्थानाचे व्यास रघुपती देवान अनुग्रह केलेलें हांव हे 50 वर्सां देखून पळोवन येयला तशींच मागची 100-150 वर्सां विशय जाल्यार आयकून समजून घेतलो विशय व्यास रघुपती येवन बसलो म्हणून जाल्यार त्या गांवांत त्या गांवांक पुराजनाक मोग दिलो म्हणल्याक तांगेल सर्व कश्ट नश्ट दूर केले म्हणल्याक गांवां आशिल्ले भिन्नाभिप्राय दूर जाले म्हणल्याक पुराजनांनी देवळां येवचें स्वाम्या लागीं सेवे भितर भाग घेवचें विशेष जावन ते व्यास रघुपती पळोवचें आनी तागेलें खंयची नैवेद्याचें अन्न प्रसाद इत्यादीक स्विकार करचो ताणें तांगेलें जीवन धन्य जावचें आमगेल्यांत पुराय ऐक्यमत येवच्याक विशेष कारणीभूत जावची कशी म्हळ्यार स्वाम्यालें एक वास्तव्य
ते तीर्थी कुरवंती तीर्थाने म्हूण स्वाम्यांनी तीर्थाला गेल्यार तें तीर्थ अत्यंत पवित्र जावचें. ताजे खातीर आमगेलें स्वाम्यालें पुराय नांव तीर्थ 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 म्हूण. आमी तीर्थ यात्रा करता म्हूण ना. स्वामी आमगेल्या गांवां आयल्याची स्वाम्याला देवा पळोवचे खातीर जावन आमी येवका, तशींच स्वाम्याक आमी सेवा करता. आमी कोरका जाल्यार कर्तव्य आसा ते देवा पळोवचे की नामे स्वाम्या पळोवचे की हाजेन करतना मेळचें जालें. गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसंपत्ती पुण्योहम तव दर्शनात. पाप दूर जाता, कष्ट दूर जाता, नष्ट दूर जाता, सुख संपत्ती प्राप्त जाता. ते मात्र नाही. आपाद मौलिपर्यंतं गुरूणाम आकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. आमगे स्वाम्याने आपाद मौलीपर्यंत तांगेले चरणकमला दाखून मस्तक पर्यंत पूर्ण स्वाम्याले एक स्वरूप मना भितर चिंतन करा. कसलं विघ्न जाल्यार दूर जाता. तक्षण जाता वा आमगेली अनुभूती. तशी आज हांगा मंगळुरांत स्वाम्याल्या सुरेक्ष मागची कसं म्हणा हें मंगळूर सब न्हय, हें मंगळुरा एक केरी सब म्हूण सांगू येता. 25-30,000 घर आशिल्ले गांवां भितर हांगा आमी पळयताचे पुराय हें लाईव्ह वता आमी घरां भितर बसून आसाचे. हांगा समय एक आमगेले पेंटे भितर आशिल्ले ज्ञान न्हय हांगा बशिल्ले आज पळयल्यार. तसं करून हें दुख्ख जाता. कसं लागता म्हळ्यार आमगेलें विलायत मंगळूर आमी बोरका आशिल्ले हांगा. असो मुखार आनी काही 2 म्हयने आसाचे. आचनवती म्हळ्यार आचार्य म्हळ्यार सांगता जाल्यार कर्तव्य मिगेलें म्हळ्यार खातीर ताजे अर्थूय तशी आसा मिगेल्या नांवाक तेचे अर्थच. आचार्य म्हळ्यार सांगता जाल्यार सांगता ते कालाचार्य म्हूण. मंगळूर महाजनाक मेळ्ळें तसलें हें भाग्य लगाड काण घेवं नकाच. हाजी पूर्ण सदुपयोग तुमी स्विकार करून घेवका. घरांत परमात्मालकी देवालकी अनुग्रहाक पात्र जावं तसलें कर्तव्य आमकां देवान शुभकृत संवत्सरा दिला. असलें आजी संपन्न अनुग्रह करचे दिवस आताची डिक्लेअर केला 15 तारीख ऑक्टोबर. आशीर्वाद करचो पूर्ण प्रमाणाचेर यतिवरेण्य रब्बून आमकां अनुग्रह करताच. वरलेल्या वेळाचेर तशी आमकां स्वाम्यान मेळचें वर्सा एक पंत मात्र भाग्य. अशी एक यतिवरेण्याने अनुग्रहाक आमी सर्व पात्र जावका. स्वाम्याला हे कालाचेरी मंगळूरचे तर्फेन मंगळूर म्हळ्यार आचार्य मठू जोड मठू तशींच हांगा डोंगरगिरी मठू डोंगरगिरी पै तांचे 7-8 घरांनी मात्र मंगळूरचे वरल पुराय भायर दाखून हांगा परगांवां दाखून येवन सेटल जालेले. वेंकटरमणाल एकू अनुग्रह कसं म्हळ्यार कोणय तरी वेंकटरमणालाक हे कडेन आयले म्हूण जाल्यार कोणाकय हांगा सलून मंगळूरा सलून तो भायर गेलो म्हूण ना. पुराय जनाय सर्व व्यवहारा भितर वयर आयल्याचे. भट्टाच्या पुरो ग्रहस्थाच्या पुरो कोणय मंगळूर आयले तसलो वेंकटरमण गेलो. त्या वेंकटरमणालागी विशेष जावन देवाली स्वाम्याली सेवा करता आसतना भाग्य आमकां देवान दिला. हे भजका तर्फेन आमगेले आडलिता तर्फेन तशेंच आमगेले कंचिकी शतमानोत्सव मान्य हे चातुर्मानोत्सव अशी पुराय आमी कमिटी पुराय तंत केली आज. ते कमिटी तर्फेन तांगेले येद्रा रब्बुनाम स्वाम्याला मागचें मंगळुरांत स्वाम्यांनी हांगा पावतर चातुर्मास व्रत स्विकार करतर स्वाम्यालें खंयची सेवा करच्या भितर आमी मस्त चुकी करून आसाची. कसलेय चुकी आमगेली सगळेचे परिवारा तर्फेन घडलेली कसं असल्यार स्वाम्यांनी आमकां क्षम करता. मातशें देखून पुरो यतिवरेण्यान स्वाम्यान केन्नाय सांगचें मंगळुरां भितर येतना सुरे चंदायर गमतेर जाता वतन दुख दिवन पेटयताच. नानातल्यार सुरे दुख दिताची मागीर चंदायर गमतेर संतोशार पेटयताची म्हणून. तशी हो चातुर्मास जायनाची सुरे दाखून कडे तरी स्वाम्यान संतोशारीची
आमगेले चातुर्मास अनुग्रह कोरका मंगळूर पेंटेन कसलय चूक जाल्यार अबाल वृद्ध स्त्री पुरुषान खंयचेय रूपान करतना आमगेले कसलय चूक जाल्या स्वाम्यान आमकां त्रिकरणपूर्वक जावन माप माग स्वामी मंगळूरा तर्फेन स्वाम्यान आमकां क्षम कोरका तुम्ही दयावंत क्षमावंत त्या मान्य निरंतर आमकां अनुग्रह केलेले तुमगेलो अनुग्रह मंगळूर पेंटेचेर निरंतर जावका त्या मान्य सगळेच आमगेले समग्र गौड सारस्व समाजाक ऐक्यमत्या खातीर जावन निरंतर स्वाम्याला आशीर्वाद आमगेले समाजाचेर जावका म्हूण सांगून स्वाम्याला क्षम मागता आमगेले 2 उत्तरां तांगेले चरण कमला अर्पण करता. संप्रदाय असेल पवमान इत्यादी सगळं ते एक आमकां पळोवचें तशी जे आमकां स्वामी एल्लार कमत म्हूण आशिल्लो ताणें आमगे लिंगीन इति आमगेलो संप्रदाय फुडें मठान तूं दिसाक भिक्षा मात्र तेवे दिसाक एक भिक्षा आमगेले स्वाम्याल कालाक समाजाच्यान देवाल सेवा कोरका कितलेंच कश्ट जाल्यार आमगेले मठान दुसऱ्यान करचें ना आमी कोरका आमगेले काशी मठ संस्थानान पद्दती तशी देवा कोणें आपडून ना स्वाम्यान मात्र पडचें आपडूक तागे वचाक ना पुरा कोरका स्वाम्यानीच जाल्यार कश्ट जाता ना रे आमगेले समाजाच्यान देवाल सेवा कोरका मात्र न्हय आमकां देवाले एक आमकां जाल्यार तुमगेले खातीर आमी करचें तुमकां आमकां देवाले एक सेवा करूं जाता न्हय आनी करचें कोणाक समाजा खातीर तसलो एक संप्रदाय आमगेलो आशिल्लो ते आमकां जे आमकां हांगाय जाल्यार कितलींच 60 वर्सां जालीं स्वाम्याल एक चातुर्मास जावन साठी भायर गेली 1963 66 63 आनी 68 66 तुला चातुर्मास कशी तो कोटेश्वरा दिल्लो स्वाम्याचे इतके सौख्य ना तिले वेळार डॉक्टर्सान पुरा मंगळूर व्हड शहर ते वेळार हांगा केल्यार स्वामी चांग कोटेश्वरच्या नायकनी आडगे कृष्णाला आणू आनी कोणके एकलो आशिल्लो तांणी बारी गट्टी मोठी गैंबा कोणके येयली स्वाम्याल ना म्हूण सांगता विठ्ठल कमती घेवन येयली आनी रब्बेल घे म्हणून तुका रब्बेल दी खांद्या मागशी धरलो खंय अशी स्वाम्या म्हाका रडलो स्वाम्यान उत्तर दिन जाल्या चेंज कोरका हात्यार धरलो खंय जायत रे स्वामी जायत ताका तशी धरलो न्ही भायर बसेल म्हणून आयकयच ना ताणें विठ्ठल कमतीन बघिना स्वाम्याचेर मोगान तशी स्वाम्या 66 चातुर्मास मागीर 2 वर्गान जे आयली देवाल समेत जावं गा विशेष जावं तशी हे वर्षा शुभकृत इत्या आमगेल बूक का सात जाल्यार हे निमिता ती स्वामी आमकां चातुर्मास दी वसंत मास सगळें सांगुया रे आमगेले आसता
आमगेल मनान तुवें आसतना चातुर्मास एकू वसूचे आमगेल स्वाम्यांनी पूण मठ वसंत मास न्ही ना स्वाम्यान मन पळया कितले व्हड म्हण आमगेले पुरा जाणांनी हें चातुर्मास निमचे जायना आनी एक सान पेंटेच्यांक चातुर्मास करूं जातवा ना तांकां देवान सिंहासनार बसून विशेष देवाल वैभव आसा आमगेले तें पळोवचें तशें जाम का वाहना पुजा हें तें सर्वे आसा आमगेले स्वाम्याकाला आनी के विरुद्ध बोन स्वाम्याल कालाक आशिल्ली वाहन आशिल्ली रुक्काज आशिल्ली स्वाम्याल काला तेंगेले तशी पुरा जावन आशिल्ली जाम का स्वाम्यानी ती केले वसंत मासू म्हूण केलें 1.5 महिने ते म्हणजे आनी के विनंती पत्र चडली मागीर माघ मासू व्यासोत्सव माघ मास म्हूण करची ते स्वाम्यानी ताका व्यासोत्सव म्हणून इत्या देवान सिंहासनार बसून करची तशी चातुर्मास सर्वांकय ओड पेंटेज न्ही सान पेंटेक देवाल अनुग्रह आमकां इत्या आमगेले देव खंय वचून बेस्त की बर करता तो केन्नाय रिणापणा स्वाम्यान केन्नाय देवाल मागचे खंय देवा पूज्य निजल नंतर समाजा बर कर आमगेले खातीर कसलें ना जप मात्र करचे संन्यासीनी समाजा बर कर ये पेंटे तुवें बेसला तूं ये पेंटेक विशेष अभिवृद्धी कर रे तूं रिणाम घाल नाका संस्थानाक स्वाम्यान मागून घेवचे ते देवान ती केन्नाय प्रार्थना स्वीकार करची खंयच्योच सान गांव बरो तांकां वसंत मास चला सो कश्ट जल्लेले पेंट आसा ते जाल्यार ये तें जाल्या नंतर देवान बर केल्या इदी आमगेले देव तशी चेंपी पेंटेन तूं चातुर्मास हाजम केले सान पेंट ते वेळे भगवंत शानबाग म्हूण आशिल्लो स्वामी चातुर्मास आमगेले कसलें ना सान पेंट अरे देवन बेसला सर्वे करता स्वाम्याल चातुर्मास 4 महिने 5 महिने जाले जावन वचचे ना लेख पत्र दिले ते दुसरे सभेंत देवान कसलें येवून करनी व्हरले म्हणल्यार आमगेले देव तुडवा लेख न्ही सांगिना मी सांगीन तसो देवाल एक विशेष वैभव तो वैभव जाम का म्हण कितली वर्ष आमगेले चेडू बाळांक कळका इतिहा मंगळूर अत्यंत पुरातन पेंट स्वाम्यान केन्नाय सांगचे खिलायत दोरक्याने दोन दोळो अशी आजच्या अपराध नरसिंहाचार्यान सांगीन वय पूड मस्त घर आसा हांगा मंगळूर म्हणू दिमचे रायसांत एन्न गांवांत मलगड स्वाम्यान तुकून दिमचे ना कोच्ची तशीची मंगळूर इतिहा पुरातन पेंट मस्त घर आसा हांगा नाजाल्यार पेंट म्हूण सांगू आमकां हांगा तें नांव दिनी जालें आमगे जनपद ना जालें नासता न्हय ना आतां आनी आसा ती आतां नरसिंहाचार्यूच तांणी जी एक वांट्यान पळोवच्या गेल्यार बाप्पे फॅमिलीची ती आतां गेले कुलदेव इश्टदेव कुल हे कशें गोत्र पुरा नरसिंहाचार्यान आमगेले सांगीन स्वामी आमी पुरा बाप्पे फॅमिलीचे आसीन फुडें आमगेले सांगलां ताणेच इतिहास गोत्री पळोवची तशी पुरातन पेंट मस्त सुमदेन स्वाम्याल चातुर्मास जाल्ला बोनेन स्वाम्याल जाल्ला वर्देन स्वाम्याल जाल्ला पुरा जाला बोनेन स्वाम्यांनी देवस्थाना राबच्याना सुमदेन स्वाम्याल चातुर्मासू जालो हांगा खंय मम्माय देवस्थाना बोनेन स्वाम्यांनी हांगा राबून आसचें ना हांगा राबच्या वेवस्था नासी हांगा राबून आशिल्ले आचार्य मठांत तूं राबच्या वेवस्था आशिल्ली देवस्थाना ना ते वेळेर एक जड्ज वत आशिल्लो व्हड्या फाटी भारी मान मिरयाद पुरा स्वाम्याक कळ्ळी तो कोण रे तो म्हणून
स्वामी जोड जुतो आमगेल समाजांक कोणेय ना रे ना आम काय ना करा जामका स्वामी अंबंबाल सुब्राय बाई सिक्कून येयलो ताण स्वाम्याक पत्र बरयन आपणाक कसन गोरका वकील जान सिक्कून येयला अरे एक दिव वजळात समाजात एक दिव्य అందుకొను अनेक दिव वजळचे तशी जामका रे दिवस जे कच तंतु दुगून वाती काढणं अनेक जमची त्यांची आमची तशी तुझ्या आमका स्वाम्यान आशीर्वाद दिल तका आंबेबायल सुब्राय पै ना तशी कॅनरा कॉलेज केले स्कूल केले ते वेळेर कोण दिले ना स्वाम्यांनी आशीर्वादान तंतु दिकून सिकून लक्ष्मणराव जाल्लो जडजू मद्रास हायकोर्टान जनार्दन राव DGP जालो DIG मद्रास हे नाही भारत स्वातंत्र्य पुढे म्हळ्यार आशिल्ले मलगड स्वाम्यान सांगले आमगेले विशेष देवान हांगाय जाल्यार देवाल एक चातुर्मास जे आमका विशेष मागून घेतले मस्त वर्ष दुगून निमित्त आसती हे वर्षाचे चातुर्मास हांगा मंगळूरान जातस आता तवळ सांगिना मस्त इत्याये पावनानि मनीषिणाम दान करचे यज्ञ करचे यज्ञोदान तपश्चैव यज्ञो दान तपस पावनानि मनीषिणाम पावन करत मनुष्याक इत्या पावन करता आम्ही केदना आयलेकता ती आम्ही पाप करनाई मू अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम आपणान पाप करचे कसन पुण्य करचे कसन मग कोण आगोतू हातांग बेसल्या ती ऐकतात ऐकताय बाई मन न दुसऱ्या कसं की एक मार्गा म्हणून गेले ते एक पाप नाही पाप मला रीत चित्ता शुद्धी पुण्य मला चित्त शुद्धी करचे चित्त मला मन ये पापा निमित्त जाता दुःख जाता पुण्या निमित्त सुख मिळता ये सुख आम्ही केदनाय आमका इच्छ करतात मेळतोय ना सुगम में स्यात् मना कभी दुःख मना कभी मा भूत काही आम्ही केदनाय मागता ते काले वर्ष दुपर्जन्य हा ओरा मागता ती केदनाय देवा म्हाका सुख दी रे सुख दी रे सुख दी रे म्हाका थोडे पण दुःख ना करे मनाक मेला इतलेंच एक चूर एक मिठा इतलेंच थोडे पण ना करे जाता कशी आम्ही करचे पुण्य आणि पापा काम कोद ये मार्क घालचे कोण आहे आमकां कळा देवान हे जन्मांक कोर दिला शाबर केला जनान सांगचे स्वामी आम्ही हे जन्मांक वचने कर न्ही स्वामी म्हाका कळा कसले आम्ही दुःख भोगता हाचे हे जन्मांक कर न्ही की ना की आमकां गोता ते सोड्या पूर्व जन्मांक केल्ल्या की ना की म्हूण सांगचे कोण आहे आता आम्ही सांगता ती लग्न पत्रिका पूर्वजन्मांक केले ना कसन पुण्य की पाप की असता ते दाखोवचे खंय तुगेले लग्न जातक जातकस जातकान तू ही ग्रह आम्ही सर्वांनी लेखचित ये ग्रहा निमित्तम के दुःखेमचे ये ग्रहा निमित्तम का सुख नेमचे वय ना म्हणून सांगना ती ये ग्रह नियंत्रण करचे कोलस
ये जन्माक ये जीवाक यो जेश देहांत येज आन मजान जीवन एम का म्हूण नियंत्रण करचें येल्ले ये ग्रहान न्हय सांगता ती शास्त्र आमी कसनकीच पाप जीववत खंय वैरवत खंय तागेल सुख की दुख की भोगून तागेल तक जान केलेल पुण्याच की पापा फल गा नरकांत की स्वर्गांत आसता खंय वास करता खंय मागीर ताका लकयत खंय स्वर्गांत दुखून की नरकांत दुखून लकयता मोक्ष आमगेले स्वर्गू न्हय मोक्ष गेल्यार मागीर वापस येवचें ना तांगेले कोण क्रिस्टियन मुस्लीम न्हय आमगेले मोक्ष विंगडच मुजल मोक्ष न्हय आनी तुका जादू ना मागीर सूग मात्र वैकुंठ प्राप्ती सांगचें तशी सोकलता तवळेंचें पावस आसता खंय पावसाच की मडाच की हाजे निमित्त तो जीवात्मू कितल की आस खंय सकल पडता खंय बा सकल पडले नंतर पावसाच्या न्हू हे जीवजालांत सस्यांत खंय ते सस्य जावन जीवनाचेर ते कोण की गाय की मनीस कोण की खाता मनीस की कोणे खाता हजारो हजार जीव आसता खंय ते सस्यां भितर आमकां कळ्ळां आनंदावेग जीवराशय आहा म्हण मध्वाचार्य सांगता असं कितले की एक समस्त सान एक जाग आसच्या पुरो खंय अनेक जीवराशी आसा खंय तशें सूचना आमी खंयचे खाताय की ताण केलेले पूर्वजन्मांक केलेले पुण्याच की पापाचे फल तें पळोवन तो जीवात्मो मृग जावन की मनीस जावन की खंयची येता डायरेक्ट नाजाल्यार इनडायरेक्ट आतां गाय खाता गाय पिमचे ना तिका वस्त्र जावन येवयात दुधा भितर तूं भायर येवयात तें दूध कोण की पिता अनेक तुमी भितर जीव आमकां कळ्ळां खंय ते वेळार खंयच्यो देव निर्णय करता की हे बापूसूल कशी निर्णय करता आण केलेले बापसूल कशी आसता की जातकांत ते प्रकार ते जिवाक ते जन्मांत हाडटा खंय आमी कितले की पळयना नस जातकांतूच बापसू खंयचे जी गुरू इश्टस्थानार ना जाल्यार खंडीत पुताक हेसू ना नादराक हेसू ना हें सत्य जावन आसलें तुवें बळें जावंक जाल्यार नरसिंहा स्टडी केलें आमी इतिहास गीतेंतून वाक्य योगी नाम अंधपृष्ट हो जाय दे म्हूण कृष्णू सांगता असं ते कृष्णान उत्तर ते देवान निर्णय करचे तागेल जिवाक जन्म येता जन्म आयलेले वेळेर जातक जाता ते वेळेर आसता ग्रह हाडचे कोण परमात्मान तेंच सांगता ते जाल्यार याका सूख दुःख दिवचे ते राहून केतून शेनीन कोणेय न्हय वय शेनी दुःखकारक ना म्हण आमी सांगना ते जाल्यार केलो कडेन शेनी योगकारक वयत ताका तागेन फल इत्या सगल ग्रह बल नीने सरसी जाक्षा सर्वे करचे कोण देवान हाका सूख दिवचे दुःख दिवचे ताणेच आनी कोणेय न्हय आमी मनां मोरका देवान दिवका जाल्यार देवाल विशय आमी कोरका देवाल विशय केल्यार आमकां कोणाक दुःख नाका दुःख येता केल्ल्यान कर्म आसता ती कित कितले आसता की सांगता ते 12 वर्षांक जाम काजले चेरडू जाम काजले कितल पाप पुण्य करता की कितल की 1000 जन्म जाम काजलन करता की जीवात्मू गीते सांगता असं मध्वाचार्य भाष्यांत कितल की जन्म जन्मांत राजकोर काजलन करता की 12 वर्ष भितर मागीर पळोवंक नाका चेरडू ते मागीर आमी कितल कोण आसतना सांगीन आमी करताय की ना की सांगेल खातीर आतां सांगीन ते वेळार ते प्रारब्ध रे देवाल धय जामकां ते दुःखा निमित्त कश्ट येता
ते कष्ट आयल्यान दूर करचे कोणे देवाल मात्र साध्य आणि कोणाच्यानही साध्य ना. पळया भस्मासूर आशिल्लो तो भस्मासुराक ताणें तपस केलें की महादेवाक देवा म्हाका तूं अशें करका तशें करका पळयन पुरा हें करका. देवानी ती केलें ताका ज्या पडटा म्हणलें कितें असुरान महादेव आमचे आशूर केले की विष्णू शरण गेले की हा वै वे तो मोहिनी अवतार काय ना मला मालसी त्या वेळेला एक मालसी असं दोन पण तसं देवाला अवतार त्यावेळे रे ती येत काय तुझी पळय मात्यार दोन वय ताण दिले सत्य मला मस्त चुक केलं नाही असं ब्रह्मो चतुर्मुख ब्रह्मो तो दिमचे वर दिमचे हा घे ये घे कोणे यो विष्णू असं कोणाक वर दिव न्हू वापास घेतलो सुय ना आज सांगच्या पुरय मधु कैट ता गेली युद्ध करता विना आणि कोणालाही करना एक करचे काम इथे ये देवांग पुरा वर दिमचे काढची पुरा ताका लीला ती लीलावत्तु कैवल्यम आप्त कामस्य का स्पृहा ते ताका लीला तशी ये पुरा ताका लीला ये सर्व दुःख नाश करूक शक्ती असूच कोणाक देवाक एकल्याक मात्र ते दुःखा निमित्त ते दुःख ते पापा निमित्त तेमचे दुःख उण करू देवाच्या साध्य उपमर्धन च म्हणू ब्रह्मसूत्रांत ओम उपमर्धन च ओम उपमर्दन मर्दन म्हळ्यार मारचे उपसामिप्य संपूर्ण देव मारना खंय इथे म्हळ्यार कोन्ना पापम तिन्ना तीरुम म्हणून एकल्या मारला जाल्यार ताका मान खामचे खंय भितर वत खंय तेणे ताजे अर्थ कोन्ना पापम तिन्ना तीरुम म्हळ्यार ते भोगून काडका थोडेची जीवात्माक भोगून काडका थोडेच काडकाचीच ते सोद कोणाच्या नाही असाध्य इथ्या ना जाल्यार खंय की जाता ज्ञानी लोकांवरान बघू का खंय बा पळया ह्यो इंद्र आदी देव तांणी कांय देवा पळोवन येतील मनीस वे देवा पळयलेले परोक्ष ज्ञान पावलेलं अपरोक्ष ज्ञान पावलेलं देवा पळयलेलं तांकां हें ज्ञान न्ही कृष्ण परमात्मा तो म्हूण तागेली पाप सिंचन पर्वोदानी गोवर्धन तावेळी कळ्ळी तो परमात्मा तो जाल्यार इतकेता ती तांकां जाल्यार ज्ञान वाडटा देवाल मायेन पडटा ती तांकां शिक्षा दिता देव तांणी चुकला रे तांकां शिक्षा दिता देवाक कोणेय पक्ष पादुना मागीर आमकां आमी लेखता ती हे सर्वे मनशाक शुद्ध करचे आमी करता जाल्यार न्हय यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञो करपाची यज्ञ म्हळ्यार तें देवता उद्देशेन द्रव्य त्याग देवतांक उद्देश करून द्रव्य त्याग करचे काय यज्ञ वय तोची सांगता असं कृष्ण परमात्मा एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञाः अनेक प्रकाराचे यज्ञ जाल्लेले काय विततः विशेषेण विस्तृतः ब्रह्मणो चतुर्मुख ब्रह्माले मुखांदुकुनु तेंदुकोन दान करचे जाल्यार एक प्रकाराचे यज्ञोच तपस करचे जाल्यार एक प्रकाराचे यज्ञोच हांगा चातुर्मासा वेळेर विशेष जावन निमगून घेतले स्वामी आमकां कसं न्ही यज्ञ याग सर्वे करचे तशें आमकां स्वामी पुढेच आता नाही एक वर्ष पुढेच
वैरे कोरिया करतन मॅन कोरियात एक पंत मंगळूर पॅन्ट मला कश्मीरी उल्लम जाम भारी मुक्कारी पुरा समाज आमगे ना कच तू काय ऊन काय ना तिरुमला चातुर्मास आवडे रे चातुर्मास नाही 2015 अधिक मास असेल आषाढात त्यावेळी हवन निघाल का कोरका मला रे अत्यंत पावन क्षेत्र आमगेल भूवैकुंड म्हणून सांगून गेमचे सर्वांक काही पावन करचे कसं की चुकले आम्ही मलारी समाज स्वामी नाही इतकी म्हणून विचार तुम्ही कोण काढा आम्ही काय सांगू वचनाती आलोचन करा कस कसन गेलं नस केलं नस आमगेल म्हणनात ते पण इथे काही भूवैकुंड म्हणून सांगून गेमची जाग तो कसने रूपार असेल शुद्ध जाम का शुद्ध जाम जाग शुद्ध करू आम्ही कोणी ना देवालो देव थंय वास कोरनस आमगेल विश्वास आमगेल इष्ट देव तो ताजे मूल स्थान ते कल्याणात भूतकात्राय कामिधार्थ प्रदायने इत्या मालगड कशी त्या क्षेत्रार वत्तानी भिंगल्या रे आमगेल पायाचे ये पादस्मो पाद ताका लागुना ते गुड्ड्याक तो गुड्डोश परमात्मू भिंगड पर्वत ते आमगेल तशीच आमगेल सिद्धांत तशी सविशेषा भेदो म्हणतनी देवाज्ञा वेवाग व्यत्यास ना भेदे सद्या भेद कार्यम करोति सविशेषा भेदः तेचूल एक विशेष जागतो कशी वत्तानी मिगलरी दिंबेरी गुड्ड चोडचन पायाची यो पादस्पर्श लगुना स्वामी गृहस्थ नाही दिंबेरी चोणू देवाक वेंकटरमणावचून पायम पडचे तसन क्षेत्र ते होड क्षेत्र कसं की झालं कोरका वै बा स्वाम्याक कोणकी बडमाम सांगताय की पा मनान गेलं वय तशी स्वाम्यान हवन करचे आमगेले या आमी तेची वळेर वय रे वय वय चांग जालें मी तुमकां तसलो विचार आमी लेक कुणातलो विचार पुरो येतलो मत्यान मनान गेलो तुका जाय रे निमगिने उल्लोम जाग ना स्वामी कोरका आतां जाम का आतां मस्त चेंज जाल्या इत्याक मस्त जाणांक तें केल्लें न्हय भर जमचे आशूर जालें कळ्ळें अनुभव एमचे आशूर जालें ते तशी न्हय उल्लोम चिवले तेणी कोण ताका मेरी याद दितात शेर शुरवे कसं करू गेल्यार ताका विरोध येतो मनाक गेलो तुका ताका सहज लोकां नियम तशी हांगाय जाम का अशी नाना प्रकाराचे आमी कसन केल्या खंयचे न्हय ग्रहस्थांगे दिल्या इत्या आमी लेक चिते हवन करचे स्वामी निमगूच आसा खंयचे एक हवन केल्यार रे फल मेळतलें बडमान करचे वय शास्त्र तशी सांगना शास्त्र कसन सांगता शास्त्रान भारी आम्ही कशी असे की तुमगेल्या पशी कितली की मालगड तर ऋषीश्वर तांगेल विचारू कशी आसता म्हण आमी आलोचन करू ना एक हवन नाजाल्यार एक पूजा नाजाल्यार एक सत्यनारायण खंयचे एक करता जाल्यार ताका फल मेळ काय जाल्यार वांटिले नस शास्त्रात कशी वांटिल्या 20 मार्क कोणाल निमित्त म्हळ्यार यजमानाल निमित्त कोण की खुद्द बेसता तो यजमान ताका 100 मार्कांत 20 मार्क यजमानाक 20 मार्क पुरोहिताक 20 मार्क देशाक देश म्हळ्यार अत्यंत चांग एक फल मेळ का जाल्यार तुका खंय वचून कळका ब्रह्मभूमी वचून कोरका खंय
तेंकाय मला बद्री वचून कोरगांव अधम म्हणून सांगल्या रे आर्यावर्त नर्मदा न्हय कृष्णा न्हय म्हणून सांगता ती तातूं मध्य जाल्यार मध्यम खंय अधम देश खंय आमगेलो ह्यो सगळो अधम देश हरिद्वारा वयर पुरा उत्तम देश असं न्हू आतां ॲपल आसा इथे एक्सपोर्ट क्वालिटी खंय मागीर कसं ते मिडियम क्वालिटी खंय आनी सान क्वालिटी नांवें लोकांत आसत तशीच हांगायच ह्यो देश जाल्यार ही कर्मभूमी तातूंत दुखून देशा निमित्त एक 20 मार्क मेळटा मागीर कालू चांग कालार कोरगा असंगलेलें आसा एकादशी ना अष्टमी पूजा विंगडच व्रत तशी मागीर द्रव्य हाडचें सामान आसता तें आज आमी ती करची की बडमाम एक सत्यनारायण कोरका इथे तुम्ही आडावो मनाक गेलो आमकां कांय तें पुरसत ना आतां कॉन्ट्रॅक्ट न्हय आमी सांगू ना पळय असं न्ही कर तशें आमी सांगपा जाता आमी पळयत आसता ती कॉन्ट्रॅक्ट आतां निमगुचे कितले रुपये जाता ते हवनाक नाजाल्यार सत्यनारायणाक 1 लाख रुपया पुरा कॉन्ट्रॅक्ट रांदपुरान बडम्मा कॉन्ट्रॅक्ट आनी यजमानान कास काण ते कास काण जावंक गेल्यार गृहस्थ बडमाम सोडता ती जालें मागीर आमी मुखार वच्चे ना ती नाका तें कळशीक जाता नाका आमी ब्राह्मण जावन मागीर आमी उलोवंक घेताय म्हूण जाता इत्या ते शिवाय कशें जाम गा तूंच ते यजमान जाम फल मेळका तूंच ते द्रव्य चांग वचून हाडका तुगेल मन तुगेल समय तुगेले प्रीती ते विशीं मेळटा आनी असं अंगडीक गेल्यार बडमम्माक हें म्हूण इथे नारळू तांदूळ हें जाल्लेलें आमगेलें मठांत तुका खबर सांगताय रे एक गांवांत तूं खंयची एक स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस आमी तांकां एक सेवा करी पुण्यतिथी इतकी कोरका स्वामी मस्तेन आमकां प्रेशर केलें कांय ना स्वामी हें पवमान कराय रे 100 पवमान करी प्रतिपंतय आनी केन्नाय निंगूच पुण्यतिथी आचरण जाल्ली तो आयलो मनीस तो कोण आमगेले मठा कमिटीच्यो दुसऱ्यान सांगता भशेन आमगेलें सांगचें चांग न्हू आमगेली बुद्धी कळटा न्हू स्वामी भारी व्हड करून तो आमकां सांगता सामकें मात्तें हुन जालें कसो रे स्वामी चंद करून जालो स्वामी हांव तितलेच 5 रुपया म्हाका नारळ मेळ्ळो स्वामी इतले सानू कसं उल्लेत रे तूं निमगेन आमी खंयची आनी तांदूळ 20 रुपया तांदूळ मेळ्ळो खंय खंयची रेशनी तांदूळ मेळ्ळो खंय नाका ते नारळा कलशार दवरका ना तें सांगतास कसं उल्लेत रे तूं निमगे कसं मन हांवें तुवें निमगेन कितें स्वामी हांव मठा लाभ करून दिलो न्हय खंय तागेलो अभिप्राय तो लाभ कसं उलोवं का अशी मन नायल्यार कशें आमगेन फल मेळटा रे मनम बोले मांगल्यम मन किश ताका समजान फल मेळचें मन एव मनुष्याणां परमं निधानम परमं कारणम एकच बंध मोक्षयोः मंदा कितें गई मोक्षा गई आमी उलयता वता खंय खंय जाय न्ही असो व्हरना राबयता तेणी इत्या ते वस्तू आसता ते वस्तू चांग रुपार थंय ताका न्हय दिता ती देवादिमची वस्तू तो आमी भस्मदी तांदूळांडी म्हूण आमी सांगना ती तें सांगता ती एक्सपोर्ट तें सांगना ती जाल्यार ही चांग वस्तू दिमका देवाक आमगेले निमित्त कसं नाही जाम का म्हूण ना
देवान आमकां अनुग्रह करता तो वस्तू आतां गणहोमा वेळेर नाजाल्यार गणपती पुजने वेळेर आमी तांदूळ दवरता ती पीठ तो नाल्ल दवरता ती तुमगेले करान बट मामक्षात घालयता इथे गणपतये नमः ताजे रक्षात घालता हे घालता तें घालता कोणाक देवाक आवाहन करता ती म्हूण संकल्प मन संकल्प प्रधान म्हणून शास्त्र सांगता मन प्रधान संकल्प मला मनाची अवस्था संकल्प काही प्रधान चांग तेंजेल्यार काही फल मेळचे आम्ही लेखता ती ओहो अशी हे सगळं तुमगे मन नाही कशी असता म्हणून तरी ईश्वरांक देवा पळयलेले ते देवान दिलेले ज्ञान असेल ते तांकां कळावे कशी असतले देखून आम्ही कसं नाही करता जाल्यार आमगेल भागित्व आसा याची म्हळ्यार ते मात्र नाही आम तू आस हांगा प्रदक्षिण सांगिना शुरवेग चांग आरंभ शूर आत कितले जाण आसा की आमकां गोत ना कोणाक आमकां पुरसत ना हांवें त्यामुळे पुरसत आसली आतां ना हांवें आमी एक पंत देवा आरती वचून 200 जाण पुराक घेऊ आतां कोणय ना ती प्रदक्षिणेक जाल्यार हो लक्ष जालो लक्ष म्हणजे शब्दावर तू येते अनेक लक्षोपलक्ष जन येणी काही काही लक्षोपलक्ष आजचे 1000 जन भाष अनेक करचे इथे पुरसत ना हांवें तेवे गायत्री हवना सांगिना तेवे कशी पुरा अशी बेस्तानी भायर स्वामी इथे पण एक सांगता गायत्रीचे हवनाक गृहस्थाकरान करूंक गा आमी कंडिशन घाले सांगुया कांय विरोधी ना मना गेले कंडिशन समगेले हे कंडिशन ऐकूचे आनी फर्स्ट आमी कंडिशन मला हॉटलां वचा ना तावळी मात तें हरपिने कोण गोटला वचून तीन जाम ना खेपा मंगळूरच्यांक कळव तुका सगळी का पिपी का ती पिनी जरा जायना त्या आम्ही खच्ची की काम का तो वस्तू मात्र काम का शिरवेग पंचगव्य देव नु जानू तुका कसरकी असो आम्ही सांगितले एक मंगळूर पेंटे नच ते आम्ही सांगताय जाल्यार उजकी एप्पत्तु जाण ती येयली मना गेलो चेरडू वेस सान चेरडू नुकून होड जाल्यार ती एक संतोष इत्ते सकाळी पुढे वचून सकाळी थंय जप गोर तर्पण दिन त्रिपतृप्तो गायत्री जप करेलो घाट सांगिना तुमकां अशी केल्यार पुरसत मेळटा न्हवरे तुम्ही ते पण सिक्काय देवे जे फर्स्ट वायस टू दी सिका कारण ती मला उच्चार कासन आत्ता निमगी ना पडकीन उडगास ते सांगचे ना ताण निमगुच्या निमगी नांगा कितले कोण शिकोवच्या ते संदेश आका सांगेन शिकय रे 7 की 8 जाण की कोण शिकची हे ते वेळेर आमगेले सांगचे ना होरा शिकताय स्वामी हे मी असो 7-8 जाण पण येयली न्हय तेंची संतोष मला संतोष मेला रे काय नत्तिले एरंडो बिद्रू मायते काय नत्तिले कಡೆ एरंडेलारू काय होडरू नाके एरंडेलारू एरंड आरूकस के तोखे होडू एरंड आरूक तुम्ही पळयलेलो आसतलो कन्नड आनी तिपा एरडूच कळवे तसं नाही इत्याग गरयता ती तुमकांच सांगिना यज्ञा वळेरी सुरवे आमगेल नमस्कार घाला रे एक यज्ञ करचे ना ता काय फल आता काय कोणेय करना ती आमगेले देवान सिंहासनार बेसोवचे वेळेरी स्वाम्यानीच आमी नाही सांगून करूंक गा ते वेळेर सुरवाय गोत्तस फुडें करतानी तर्पण दिवचे पुष्पांजली दिवचे नमस्कार घालचे इत्या पुरा दशांश आहुती आमी कसलो जोप केल्या की दशांशान आहुती दिवचे ताज्यान अन्नदान ब्राह्मण भोजन अन्नदान ब्राह्मण भोजन कोरका शुरवे आसी न्ही आतां कोण आसा की असे की ना की नमस्काराक इत्या पुरा पुरसत ना घरां भितर बसून मोबायल खेळू पुरसत येस पुरा करू पुरसत येस दैवीक करूंक ना
गंमत कोरकावे येतात इथें कोरकावे मेळटात गंमत कित्याक आतां तुमी डान्स दवरा मेळटली कितल्यांची खंयचे हें भरतनाट्यनी न्हय आतां उकलेक मेळ्ळाय पळया ते आतां रब्बिले देवाक खंयचे काल शिक आसा की ते पुरा आमकां जामगा ते पुरा कळली मग जें ताका ता वेळ मेळटली दैवीक विशयांत ना पुरसत ना ताका पुरसत एस्केपा हाका पुरसत ना आमी लेकिल्यार पुरसत खंयची येतली ते वेन तपसच पुरा जाता आमगेल भाग मागीर आसा जेवण खाण फास्ट आसतात एक गांवांत तूं आमगेल गवस्थानांत तूं बुराक दूर दूर हें जाल्लेली खबर तर बुर दूर दूर आसा ती देवस्थाना जाग आसा देवस्थाना ट्रस्टीसांनी सांगीन आमगेली आमकां एक फ्लॅट बांदून दिल्ल्यार केदनाय उत्सवा वेळेर न्ही जनपद मस्त चांग आसता न्हय फ्लॅट बांदिल्ले रे हांकां दिल्लें फुडेपणी उत्सवा वेळेर मस्त लोक येतालो दूर सुचना केदार जाता म्हूण कळ्ळा न्हय आतां पळयल्यार ते देव पाल्ल्या की पुजी ज्या म्हणल्यार उत्सव ज्यान भितर वचना त्या वेळ वरच्यान कोडेय ना ती मागीर हे फ्लॅटांत फुल्ल हें धोरक्याल अवस्था ताका खंयच्योच गांव हे न्ही ना भेद हांगासरून आमी पळय सांगून सोडता ती कांय मागशी करना ती जशें की संगीता कार्यक्रम जाता हांगा कशें की कोणके थोडे जे लोक आसता बेसून तो ते स्टेजार ते हे कसन ते बहिरवी म्हणचे नाजाल्यार लेक्चर करचे राब्बे न्ही खुर्ची काण घालून सुरू केले ताका कसो लेख अपमान जाता की आप्पो नाणू कोणय मना व्हरताय की दोळ्यान पळयलें ना समी नाजाल्यार आमकां कानाक वता कसो अपमान की हांगा सांगीन मू एक फंत सांगीन बापा आसाय तशी आसा आमी हांगा सुचना सांगीन आमगेले मुखारीची हे आमगेले संस्कारू ह्यो आमगेले आचारू देवाल प्रसाद तो मनावरा आमकां मनावर ना जाल्यार कळना जाल्यार सांगता ती फुडें जेवण करचें न्हय देवाल प्रसाद म्हूण घेवचें आमी रिणाम पडूं ना आज कोणाक मना वचना सांगला आमी फुडा कडेन पेर चातुर्मासा बेश्ट दिवस कसरकी सांगीन सांगला आमी सांगताय आनी खंय जाल्यार इत्याक देवाल प्रसाद फुडें देवाल प्रसाद वाडका जाल्यार तोय वाडूं ना जाल्यार हें कशें कोचिती कडेन जाल्यार तोय हांगा जाल्यार रजम सारू घांट वाजून जाल्या नंतर ओट्टू इत्या समाराधनाम सम्यक आराधनाम देवाल प्रसाद तो आम उच्च नीच तो भेद ना तिन्ने म्हळ्यार आमगेल्या समाजान उच्च नीच म्हळ्यार समाजान तुजी तो प्रसाद घेवचें जेवण न्हय जेवण वारडिके दवळा न्हय पुढे तशी करची कोण शुद्र लोकांनी आमी न्हय ब्राह्मणान न्हय आमी ताका चित्राहुती दिवन चोग्ग काण हांगास आमी पळयना आसा हाज्या वेळेर कशें ते देवाक रथोत्सवा वेळेर हें पट्या तोडप मानता न्ही देवा पाल्लेकी काडचें ना चेड्डी घालून काडटा आशिल्ल विशय पळयलो विशय तर आमी कोणें सांगिल्ली न्हय जेवणच प्राधान्य म्हणून जालें देवाल प्रसाद तो आमगेल्या मालकड्यांक तो विचार आशिल्लो आज आमकां तो विचार ना दोरक्यांक खंयच्योच यो गांव तो गांव म्हूण न्हय देवाल प्रसाद म्हूण घेतल्यार तो पुरा तागेलो रोग शमन जाता आमी सांगता ती तीर्थ घेवचें ना
शरीरे जर्जरे बुधे व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जानवीतो वैद्यो नारायणो हरिः ये तीर्थदेवा वैद्युत वैद्य बंद नोडी म्हणतात यमी सर्व रोग दूर करचो देव तो तेच नवे साळीग्रामांक येन पूजन करते सम्राट रेंगलचे आलोचन करा मलगड्यान कसल संप्रदाय करून दवरला म्हणून खंयचे संप्रदाय आसा की ना की आमकां गोतना धोरक्याल संप्रदायान मलगड्यान करून दवरलें आसा देवाल प्रसाद देव साळीग्राम खंय वत साळीग्राम तशी खंय की आसा खंयचे विषांश आसा जाल्यार ते दूर जा आमकां शुद्धी कोरका आमी आमचे आहार तो देवालो आनी कसं न्हय आमी खंयची घरां खाता ते आहार तातूंत कसं न्हय अशुद्ध आसा जाल्यार दूर जा म्हणून कोची एक काणी वरक्यान आसा सांगीन आयकूनय गेलें न्हय कसलकेची पुढे कालाक रांदप जाल्यान खंय बा ते रांदप जामचे आनी तातूंत कसलकी एक सरोप हें जालें खंय मेलें खंय मागीर कळ्ळें बाग गेले देवा अभिषेक कोण तीर्थ दिल्लें म्हूण शुद्ध जाल्लें कोणाक कसलेंय जाय न्ही मंजेश्वरांत अशें न्हय व्हड सेवा अन्नदान आसा थंय मंजेश्वरांत दर्शन येयल्यार कोणेय दुख्खजान वचना देवाल सन्निधानान दुखून अन्नदान कर रे कदराय सांगचे अन्नदानाक मंजेश्वरांत मतलब ब्राह्मण भोजन ह्यो आमगेलो संस्कार दोरक्यालो मनावरा आज आमी खंय वचून राबिल्यां ती आज जेवण देवाल प्रसाद न्हय तो जेवण आमी करचें न्हय जाल्यार ब्राह्मणान कशें करचें चित्राहुती ती मुंगळ तकी ना की तो चित्राहुती मुंजी वल्यार पुरा मुंजी वल्यार करयताय की ना की बट माम आमकां गोतना केन्ना आमी करचें न्हय कशें करचें यमाय स्वाहा यमधर्माय स्वाहा चित्राय स्वाहा चित्रगुप्ताय स्वाहा म्हण ताका पुरा दिन जान हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः तीर्थ घेवचें न्हय आमी तशें घेवचें कित्याक तो देव तो आमकां न्हय करता मिगेल पोट्टा भितर आहुती आमी देहा दिता आसा ते मिगेल भितर आसले आहुती अग्नीक आज ते न्हय वाडचे फुडें जेवंका मात्र न्हय हातूय पुसून हांगा आसून वचूं का काय पुरसत ना आमकां कशी आमी बुद्धी बर जेतली आमकां कशी विचार समजतलो खंय वचून राबिल्यां ती आमी एमएन प्रभून केस कोतस की विभुदेन स्वाम्यान केस कालाक कोतस की नाका आमी उलयनात येच मंगळूर आनी खंय न्हय मना मरा आमी अशीची मना वरका जाल्यार मस्त विशय आसा समाजाच्यान हें कोणेय सांगच्या ना आय सांगिल्या रे हांवें कोणेय निश्ठूर जावच्या तयार ना निश्ठूर कोण जामचे इत्ते आमी निश्ठूर जामकां इत्ते संतोश जामकां कितले छान छान आतां हांगा मस्त पुराण सांगतीन ह्या वेळेर आमी राबयता आसा ती इतिहास लेक्चर छान विशय आयको पुराण आयकून ते विशय आयका ती आतां पाय महाभारत आसा आयकिल्या की ना की कितली काल दुखून आमी करता ती एकल्यान निमगेन आमगेली ते वेळेर 2020 कोरोना पंजाडी चातुर्मासू ते वेळेर मस्त आसा ती हो मठ हांग करताय हे कोण कितें तवले ते हें घालें कितें लायव्ह घालताय कितली वर्ष दुखून करता ती और स्वाम्यान करचें आसलें भागवत सप्ताह लेक्चर करूनचें आसलें इतिहास आनी स्वाम्यांनी प्रति गुरुवाराचे चातुर्मासा वेळेर एक श्लोक दिवन लेक्चर करयताले तांणी उरलो आमकां कारण ते तांतू बुद्धी आमकां आमगेली आमगेले विचार आमकां कशी की संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति संसर्गान खंय दोष गुण हेंचे तो पूर्वजन्मा सांगता जे चातुर्मासा महात्म्यांत भागवतांतूच नारद कसलकीची शुद्रा एक चेडू जावन नाशिल्लो सन्यासी सेवा करून मागीर ताका दिसता खंय म्हाका हे जन्म सार्थक करता मागीर तो वत खंय हांव समर्थ खंय वत खंय मागीर तो नारद जान जन्मा येता संसर्ग चांग जाम काम कितली करता ती इत्या तुमगेले सगळे विचार चांग जाम का अशी मस्त कार्यक्रम इत्या मनशाक
पावन जाम काम घेन दुःख निवृत्ती जाम काम हे चातुर्मासात गान घेतल्या विशेष पावन आणि मनीषी नाम एक जो दान तपस्ते दान करतस दान दान की आणि की करतात आता पे बाईल मनुष्या दान नाही ते स्वाम्याला प्रसाद होंटी नाही आता बाई की दिम का म्हणजे आहेत रे दिव्या इत्या स्वाम्याला दुखून दिमचे तो प्रसाद संताना दुखून दिमचे तो प्रसाद कोणालो व्यास रघुपती नरसिंहालो देवाल प्रसाद तो इथे आता घरा बर जामका आता पळय या वडपूजन पायस इथून श्रेष्ठ गेलेल वर्षा ऐकल्याक वार्डिक जाईल मनांगल मा परिहाराक कोर्या रे मनांगल मा तक वार्डिक जायना ता चैलो स्वाम्याने एक शंका एक रियन सांगिला आश्चर्य 3 महीने बुलते तक वार्डिक झाली एकले कितल की चली बळे तस जाय ना चलिए वार्डिक जाम 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 जाय ना मना गेलो त्याही तिच्याला मला आमका काय नाव आहे पुरा जना दिले कुमारी आ जायत रे करी आणि तंगे केला लक्ष्मी स्तोत्र म्हणी आणि आमगेल समाज आज जाम गाजलोल विषय आता पुराकडे चल्याल भजना मंडळी असं पुरास बायल मनशाल असं दादल मनशाल असं चल्याल खंय असं तांगे नो कुडना नाकवे समाजांत आयच्या काळात खंडित जामगा 101% इथे म्हणून तुम्ही आलोचन करा आम्ही सांगनात ते वेळेर जामगा इथे हे कोरगाम करी ताका परिहाराक संकल्प आम्ही करता ताना सांगते स्वाम्यान कोर हे करता सांगिल्या तुला की 4 महिने भितर ताकाय तिकाय सर सेवेत तुल पुण्य काम ते शिनी नाही ये वडपूजन कोण और स्वाम्यानी ब्रहर असिन इति आता अजवळ आशिले शाबली कला और स्वाम्यानी इति कोरचरे हंग 125 ವರ್ಷ ಬೋನೆ स्वाम्यान वडपूजन कोर्यारम का इतिहातून श्रेष्ठ विषय ते पाद्य घालून हे कोरचे इतिहास दान दान मला दान म्हणून नाही ते मठा दुखून कोरचे ना प्रसाद तो स्वाम्यालो ज्याला पूजन तानी कोरचे आम्ही एक प्रसाद दिनचे इतिहास भर जाम काम असं पूरा कार्यक्रम जात असं मुखार ज्याला रे जमचे असं आणि चेरडू जेवण ते ज्याला रे और स्वाम्यानीच हांगा कोणी 2010 तू इति कोरचे म्हणून हरिद्वारा हे चेरडू जेवण कर रे इतिहास रब्बीला तो संस्कार गेला उण जात असं पुढे माळान तू कशी मला ब्रह्मचारी नाहीतर कुमारी कोणी चेरडू कोणी गेले नसतील तांका श्राद्ध आमगेल संप्रदाय तो दुसरे आज की ना की आमकां गोतना इथे चेरडू वाडप आय रब्बिल्या फाम्यान ते दू सांगीन आम्ही ते कंटिन्यू केलं आणि रे जेवण पुस्तक दिली यार तांकां इथे आता सिक्ची चेरडू न्हू पोडी ती दिता तांकां फोव की कसरकी कोची तिकडनी फोव दिवची पा मनांगल तुका आणि 1 रुपये दिवची ते आणि एक केलं विडो आणि जेवण चेरडू खुशी जाता आज हे पयल्यार येना खंय कोणकी सांगता अशी न्ही चेरडू आसो तसले एक संस्कार आमगेर आशिल्लो तो संस्कार जाम काम ते करचे तुम्ही मना वरा कसं नाही आलोचन करून तीन नाही पर आलोचन करूनच आमगेल तो विचार वचाना आमगेल मालगडे आणि कसं की केले काला समजाम ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ದ ಕಡ ಚಾಬ್ರಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚುಕೇನಾದಿ ಕಾಲ समजाम मला आता बॉम्बे सुचंत स्वामी चिरडू जेवण करचे ना इथे स्वामी सीतनी तनी जमना स्वामी आमगेल चिरडुवानी तांकां कसंत राईस जाम काय कसंत आमकां तांग म्हणी येना रे लेम वास फ्राइड राईस नाकरे आमी आमी चित्रान करे चित्रान फ्राइड राईस आमगोतच ना चित्रान जाल्या धर्मशास्त्रान देवा निवेद कोरका म्हण सांगला तक्रान सांगिनेन आसा धर्मशास्त्रान सांगिनेन आसा देवा निवेद कोरका मनुस्मृती आसा कान पळयल्या कळटना देवाक परमान्न विशेष परमान्न म्हळ्यार दूधपाक देवाक विशेष म्हळ्यार दूधपाक परमान्न म्हणजे ताका परम जावन आसल्यान तेच खंय देवाक आहूत दिन देवाक तृप्ती करचे तेन्ना पायस
तसं नाही इथे तसं नाही नाम मात्र आमकां कळलं म्हणून मात्र ते हें फ्रायड रायस म्हणत घालचे आतां थंय खंय केजी ते निश्याक खंयची हांगा खंय कसन सूप रायस सूप खंय कसन रे तें रायस सूप मेळटा स्वामी 7 स्टार हॉटेलान तूं खंय कसन रे तें रायस सूप निमगे ना ते स्वामी निश्यांक तू एक मीठ कांदिल्ले अरे ताका एक 10,000 रुपया कितले 1,000 रुपये घेवंक वतना 7 स्टार हॉटेल घरांत अशी मीठ कान भितान फुडें चित्ता अशी बेस्ट कितले की रोगाक आतां आपूण येयल्या रे जीर्ण आम सांगून तें दिता चेडवांक घरांत मलगड सगळं म्हळ्यार भली बुश्टी अशी ना आज हॉटेला वचूंक आमच्या घरा ना दुड्ड दिन घेतले पुरा चांग कली असो आमी सांगेन तें कोर नाका रे चित्रान म्हूण सांगून म्हळ्यार आमी सांगिल्लें वरतू धर्मशास्त्र अशें न्ही धर्मा विरुद्ध आमी आयकूं ना तशें कसं कीच कोर्नैला अंत संप्रदाय इतिहास जाम का म्हण आनी के जलरी आसा आनी चेडवांक खेळ इतिहास एक जाम का आतां कबड्डी आमगेलो भारत संस्कार तो असिन्न दैहिक जाम नसू का नंतर आनी काय नाही आता क्रिकेटच आमगे नाही ते मलयाळान क्रिक म्हळ्यार पिश्य म्हणून तू कळव तुका पळयल्यार वय न्हू तें कोणकी खेळचे गम्मत एंटरटेनमेंट ना म्हणून सांगना ती कोणकी खेळचे कोणकी तू डुगेन बच्चे टेंशन करचे आमी म्हळ्यार खंयच्यो खेळ 90 मिनट तो मात्र एक दिवस ते 5 दिवस शुरवे टेस्ट न्हय ब्रिटिशांक तांकां फुर्सत हे खातीर केलो की असो आमी विशय आमी ते मात्र आसूं आतां भारतांत क्रिकेट मात्र आनी खंयचेय ना फुटबॉल ना खंयचेय ना असो जाल्यार आज स्वल्पपणी मुखार येतात आमगेले चेडवांनी मुखार काम नाल्यार आमगेले चेडू वयता पुस्तक मात्र सर्वे जाम का म्हूण गान घेतलें आसा देवान सर्वे मुखार जम तेंचे तिच्या अंगरूपार चलासून दिमका मात्र न्हय सर्वे काम आसा चंद्रुपार जाम सर्वे समाजा बरेपणा कारणीभूत जाम का एक समाज अंजलरी आमगेले देव धर्मा विशयांत विशेष परिवर्तन जाम युवा पिढीगे अंजलरी देव धर्मा विशयांत विशेष परिवर्तन जाम आमगेले मालगड कशी चोल नेयल्यांती धोर नेयल्यांकी तातूंत प्रीती आसून चलची जशी देवान अनुग्रह कोरका आनी सर्वे समाजाक बरेपण करून दिमका हे चातुर्मासा वेळेर मस्त जनांनी सेवा केली गमतुले आनी प्रगामतुले आनी सर्वांनी इतिहा स्वामी सर्वांगेलोय देव सर्वांगेलोय तशी मस्त जनांनी सेवा केलेली आसा तांगेले कसले कीच देवाल पाया मनान दवरलेले आसा देवान स्विकार करून विशेष बरेपण करून दिमका मात्र न्हय आज व्हड एक दिवस आमगेले याद तृतीय स्वाम्यालो पुण्यतिथी दिवस ते स्वाम्यान दिलेली विशेष अनुग्रह ते महाचैतन्य अनुग्रह समाज आश्चर्य तशी जाम का म्हूण देवाली पुनः प्रार्थना करून सर्वांगे बर करून चलासो म्हूण पुनः प्रार्थना करून रबयतात हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता
ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता 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 गुरु तोरुव दारियಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ